लोकांक जाय तसोच प्लॅन करतले। सध्या पुरतो पेडणेचो प्लॅन एबियन्सात दवरला, म्हटल्यार हाजेर आनी चर्चा ना। पर्रीकारान जसो 2021चो रिजनल प्लॅन एबियन्सात दवरलेलो तसो पेडणेचो झोनिंग प्लॅनय एबियन्सात दवरता। खाशेले पत्रकार परिशदेत दयानंद सोपटेक हिरो घोषित करून विश्वजीत राणेन आयज घोषणा केली। शेवटाक विश्वजीत राणेन प्लॅन एबियन्सात दवरता अशी घोषणा केली आनी तात्पुरतो पेडणेच्या झोनिंग प्लॅनाच्या वादाचेर पड्डो पडलो। पेडणे नागरिक समिती, पेडणेकार, पेडणे काँग्रेस आनी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार अशा सगळ्या घटकांनी एकठांय येत टीसीपीच्या पेडणे झोनिंग प्लॅन ड्राफ्टाक विरोध केल्लो। प्रकरण हाती भायर वयता अशें दिसतकच अचकीत टीसीपी मंत्र्यान कितें सांगलें आयकात। हांव पयलीं सारकें टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर सारको ना, म्हाजे वेगळे तरेची भुमिका आहा। लोकांक कितें जाय आशिल्लें की लोकांची घरां आनी लोकांचे सगळे गोष्टी इन्क्लूड केल्ले जाय आशिल्ले, पूण हो चर्चा केन्नाय फुडें आमी करूं शकता। तो पर्यंत कितेंय म्हायती जर सरपंचाक जाय, सरपंच केन्नाय सीटीपीक मेळोवंक शकता, तुमी म्हायती घेवंक शकता। पूण आयजचे दिसा हो विशय जो आहा, हो विशय हेजेर चर्चा करपाचो विशय सारको उरोंक ना सद्याचे दिसा। ज्या तरेचे आमी चर्चा केल्या, एकूच तुमकां प्रेसाक आपयल्ले आसा that the zoning plan of Pedne stands in abeyance and it is going to be kept in abeyance till further instructions and directions from the leadership. It will be discussed with the leadership, and whenever the time comes and whenever it appropriate, it will be taken further, taking the people into confidence. As of today, the plan is in abeyance. There is no going to be further discussion on this plan from my side. As far as the plan is concerned, it is in abeyance. I am once again quoting to the media that the plan is in abeyance. This plan is never was to be prepared by taking vested interests on board. We are going to take the people of Pedne, and whenever we have to do anything further, the people will be taken into confidence. But as of now, the plan is in abeyance. आपूण गृहमंत्र्याकडेन उलयल्या उपरांत हो निर्णय घेतिल्ल्याचे विश्वजीत राणेन सांगले। त्या वेळार प्रश्न प्रादेशीक आसतना केंद्रीय मंत्र्याकडेन चर्चा कित्याक अशेंय पत्रकारांनी विचारले। ताका राणेन दिल्ली ही जाप। एबियन्साचो इतलोच अर्थ आहा की ज्या तरेन मनोहर पर्रीकारान रिजनल प्लॅन 2021 अभियानसान दवरलेलो, त्या तरेन आमी ह्या ड्राफ्ट स्ट्रेटेजिक प्लॅन अभियानसान दवरता। जालो झोनिंग विषय टोटली लोकल तुमच्या लेवलार इश्यू तो सेंटराचे इंटरव्हेन्शन जाय ना सेंटराचे केंद्र नेतृत्व कडे कित्याक कांय लोकांनी कांय विषय आसता अशें की केंद्र नेतृत्वाक बी कॉन्फिडन्सान घेवपाची गरज आहा। लास्टाक आमी नॅशनल पार्टी, केंद्रान आमचे लिडरशीप आसा, पार्टीचे अध्यक्ष आसा आनी आमचे सगळे लिडर्स आहा कॉन्फिडन्सान घेवन। आनी ह्यो वेळ आहा, मध्य प्रदेश इलेक्शन आसा आनी बाकीच्या राज्यांनी इलेक्शन आसा, कांय ना। आमी केन्नाय हे जेन्ना आमी विशय हो चर्चा करतले तेन्ना केंद्र नेतृत्वा कडेन चर्चा करून आमकां योग्य तरेन कशें पावलां फुडें वचूंक जाय, आमी ते पावलां घेतले, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी घेतले। आयजचे दिसा हो प्लॅन आमी अभियानसान दवरता, हेचेर आनी चर्चा करपाची गरज ना। खंय तरी मांद्रेच्या आमदारान चॅलेंज केल्ले म्हाका ते तुमकां तशें दिसता। हांव हांगा बसल्या, सरपंच बसल्या, पंच बसल्या, हांव भारतीय जनता पार्टीचो मंत्री आनी हांव एक वेगळो बरो एक लोकां मदीं रावल्लो मनीस। हांव कोणाचें नांव हांगा घेवंक सोदता, कोणाचें नांव तूं घेवंक सोदता म्हाका खबर बी ना। आयज कितें आहा की लोकांक मिसगायड करपाचे जायत्यो तरेच्यो गोश्टीचो प्रकल्प चल्ला। हे प्रेस कॉन्फरन्स प्रश्न उत्तर आनी दिवपाचें ना, एकूच मुद्दो हांगा की झोनिंग प्लॅन पेडणे हांवें निर्णय घेतलेलो आसा म्हाजे नेतृत्वा कडेन चर्चा करून। सोबतेचे विशय बी तशेच विचार आशिल्ले, आमचे बाकीचे सगळे पंच सदस्याचे विचार आशिल्ले, केंद्र नेतृत्वा कडेन आमी जे पर्यंत डिस्कस करिना आनी घाई कांय ना। आयजचे दिसा झोनिंग प्लॅन पेडणेचो आमी अभियानसान दवरता, हेजेर आनी प्रोसेस काय जावचो ना फुडें, जो पर्यंत आमी ठरयता आनी डिपार्टमेंट ठरयता। जालो तेवटेन जीत आरोलकारान सभा घेवपाक सुरवात केल्ली। पेडणे नागरिक समिती पेटिल्ली। बरेच जाण हायलायट जावपाक लागलेले। हेवूय टीसीपी मंत्र्याचे मतींत आसूं येता। देखूनच तेका वयता कितें सांगचें पडलें ते आयकात। आनी हांगा आमचो हिरो आहा आमचो दयानंद सोपटे। जालो विषय जाले क्लियर, नो मोर प्रेस कॉन्फरन्स। गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगेज आनी निखिल जल्मी।